आसतना उक्त्या मनान सगल्यांक वेंगयतालो ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ता। मान्योंत आग्नेल सदांच उक्त्या मनाचो, सगल्यांक येवकार दिवपी आनी मोयपासान वेगोवपी आसलो। उक्तेपणान जियेल्यारूच मोग स्पश्ट दिसून येता। समाजाक एकठांय दवरपाचें हें पयलें पावल। मान्योंत आग्नेल एक बरो गवली आसलो। आपल्या लोकांक मेळूंक तांचे आयकून घेवंक तो आयतो आनी तयार आसलो। तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो आनी तांकां आदार दितालो आनी तांकां क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सोरशी व्हरूंक जाची देख घेवंक ताणें प्रयत्न केले। आपली सेवा करूंक न्हय बगोर दुसऱ्याची सेवा करूंक तो सदांच वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। मिसाची इंतेसावा जायलन पारास जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता झेवियर आनी मिया शोराव। ग्लेग्लोरी बरी भलायकी मागता प्लासिदा आनी ब्रायन डाकोस्टा वेली। सगळीं आमी ओबी रावया। बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। आयज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस। आयचो विशय मानिवंत आग्नेल उक्त्या मनाचो येवकार दिवपी आनी सगल्यांक वेंगोवपी। आमी क्रिस्ता सारके खुशाल उक्त्या मनाचे सगल्यांक वेंगयतले जावंक गरज। आमच्या जिवितांत मानिवंत आग्नेल उक्त्या मनाचो दुसऱ्याक मोगान वेंगयतलो एक देखीवंत नमुनो। ताचे सारकिली जावंक आमी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया। आयचो दीस देशाचो कारबार चलयतल्या सिवील लिडर्सा पासत भेटयला। तांणी प्रमाणीकपणान आनी निस्वार्थी मनान आपले पोरजेची सेवा करूंक आनी आमच्या देशाक भावपण आनी एकवटाचे बांदपास घडोवन हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा ह्या पवित्र बलिदानां मागुया। सगळीं आमी जायते फावट चुकल्या आसतल्या एकामेकाक आमी येवकार दिवंक नासतलो, एकामेकाक विंगूंक नासतलीं आनी केन्नाय आमी सांगातान
आपूंक नासतली वो सांगातान बरे भाशेन एकामेकाच्या मोगान बाबा भयणा सोबें शेजाऱ्यां सोबें इश्टा मित्रा सोबें रावूंक नाव जाल्यार चुकल्या जाल्यार पाद्रांगणारा सुगुडास करून तो सगल्यांक आमकां एकाच मनान देवा लागीं मागून भोगसणी दितालो. तशेंच आयज आमकां देवान जेजून सगल्यांक भोगसणी दिल्या पुरो म्हूण मागुया आनी सगलीं बारबोर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोर मनशांच्या बापा सर्व लोकांक एका मुळा थावन उपजोवन आनी एकठांवन एक मनशाकूळ तूं घडोवन हाडटाय. सगळ्या मनशांचीं काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी आपल्या भावां भयणीची उद्दारगोत जोडच्या ओत्रेकान बोर. सगळ्यां खातीर तूं दिताय ती पुस्कोळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाचे सुदारणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वर्गा वर्णाचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण राज करूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपटे सेवेन तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या एस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकराक, निकानोराक, तिमोनाक, परमानेसाक आनी आंतियोकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार व्हेले
आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिंसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. पुनया जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किर्नोरीक दवरून ताका सोड गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माई मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय सोय. Ulojata somia, tuji zakra aikota, tuji सर्वेस्पर तुमचे सोफी आसू. तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापासी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणू आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो. पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक वतून तो शिंसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालान ते पुसूंक लागलो.
तो शिमोन पेद्रू सोरसें गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमोन पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांयच न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोळ आसा. तुमी तर नितोळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितोळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपली सुवातेर पोत्तून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभोर्तो मान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणान आनी बाबांनो, हो शुभ वर्तमान आमी निमाण्या बेरेस्तारा दीस सदांच वर्साचे वर्स आयकता. कित्याक त्या दिसा आमचे आपोस्त कशे जावन 12 जाणांचे पांय धुतात. जायत्या सुवातेर आनिकूय जायत्या जाणांचे पोती पोती एकामेकाचे धुतात. हे भाशेन जायती आसा, पूण हो पास्काच्या सुमानान निमाण्या बेरेस्तारा दीस त्या दिसा हो शुभ वर्तमान वाचपाचो आनी वाचलां तशें करपाचो. आयज कित्याक हो शुभ वर्तमान आमी वाचलां जायत एकामेकाचो मोग आमी आयकलां. पयले सुवातेर पाद्र आग्नेल ताच्या जिवितांत उक्त्या मनाचो आसलो, येवकार दिवपी आसलो आनी सगळ्यांक वेंगोवपी आसलो, वेंगयतालो सगळ्यांक. हें ताका खंयचें मेवलें जायत. पाद्र आग्नेल ल्हान भुरगो आसतना ताची आवय जायतीं भुरगीं वाड्यांतलीं तेंच्या घरांत येतालीं. तांकां आवय ताची येवकार दिवन सुवागात दिवन बरे भाशेन मोगान एकवटावन तांकां दुतोवन शिकयताली, मागणें करूंक शिकयताली, कुमसाराक तयार करताली. जायतें हें करतालें. मातसो मातसो आग्नेल व्हडलो जाल्या उपरांत तें तो पळयता आनी ताची आवय करता तशेंच तोय करूंक लागता. ल्हानसान पाद्री जातूच रावूंक ना. तेन्नाच सान तुज्यो ह्यो सगल्यो उक्त्या मनाचो येवकार दिवपी आनी सगळ्यांक वेंगोवपी तेन्नाच सान तो मांयच्या गुणांनी वाडटा. मांय जशें करताली तोय तसोच करूंक वावुरता. आनी हे भाशेन वाडत वाडत बरे गूण घोराब्याचे जे आवयचे गूण आसले तो आपणायता आनी बऱ्या गुणांनी वाडोवन व्हडलो जावन सेकी बरो भाग्योत पाद्री जावंक पावता. आनी पाद्री जाल्या उपरांत जायत्या स्वाताचेर तो वावर करूंक येता. हांगासर पिलार मोनास्त्रीन वावर करतालो. कुमसारां आयकोन शर्माव दिवन रेतीर दिवन जायतो वावर करतालो. वडील आसलो
तो धाडटा थंय तो सरमावांक वेतालो. सगळे सुवातेर वेतालो थंय बरें उतर देवाचें पुरगोटून कुमसारां आयकतालो. आनी हे भाशेन सगल्यांक एकवट दिवन येवकार दिवन भोगसणी दिवन मोगान आपूण घेतालो. तांकां देवाच्या नांवान देवाचें भोगसणें दितालो. हे भाशेन जायतोच तो वावुरल्या उपरांत थोड्या फिरगोजांनी वावुरलो. सांवड्डें वावुरलो, शिरोडा वावुरलो आनी कुमटा वावुरलो. जायत्या सुवातेचेर ताका बरे भाशेन येवकार केलो. थोड्या सुवातांचेर ताका बरे भाशेन येवकार करूंक ना. आमी जायते फावट आयकता ताची खबर कुमटाची. आयजूय आमकां तीच खबर दिल्या. कुमटा विगार आसतना आदलो विगार आसलो. त्या विगाराक जायते त्रास दिताले थंयचे गांवचो लोक. आनी तोय तांकां सोडिनासलो. तोय विगार बरो खोर आसलो म्हणटात. म्हणटकूच ते आतां नवो विगार येयल्या उपरांत कसलो तो पळोवंक ताका बरेच त्रास दिवंक वेतात. रातचे सुमार वेतात. ताचे लागीं न्हिदोंक गेलो त्या वेळार दारार खटखतात. बरें फोर्सान दारार मारतात, धाडायतात. तो उठटा, लोभ घालता आनी येता. तांचे सगळें कोण इचाता, उगडटा दार, यात म्हणटा. आनी ते सांगतात ताका तापोवन. एक जाण आसले रागान बरोवन बरेच पियोन आयिल्ले. सगळे सांगतात ताका तुवें हिशोब किताब सगळें दिवंक जाय आमकां, आमची गरजेचो. तेन्ना तो वेता. आलमार आसली ती उगडटा. ते बूक आसले हिशोबाचे काडटा आनी मेजार उडयता. हे पळयात, तुमचो हिशोब दुडू सगळे तुमचे. तुमी सगल्यांक पळोवपाक होक आसा, रायट आसा तुमकां पळोवपाक. आनी कसो देशपेस जाता हें सगळें पळोवंक. हें सगळें ताचें आयकलें आनी बरें उतर तांकां दिवंक लागलो. बरे भाशेन समजावंक लागलो. त्या वेळार ते कांपोवंक लागले. घाम सुटलो तांकां. पियोन आयले ते सगळें कबार जालें. दिमी मारली पाद्रागनाल्याच्या फुड्यांत. आनी इतलो शांत तो पळोवन, इतलो मोगाळ तो पळोवन ताणें भोगसणें मागलें. पाद्रागनालूच तांकां उठयले. उठात, भिये नाकात. तांकां खुशाल केलेत. ते उठलेत. पाद्रागनाल्याचे आयकले दिमी वयले आनी रागान बरोवन येयलेले दाडार माडून धाडोवन भितर सरलेले. ते शांत मोगान खुशालकायेन बरोवन काळजान आनी बायल्यान ते भितरल्यान ते गेले भायर सरून पोत्तून. मोगाळ भयणान आनी बाबानू, हो आमचो पाद्रागनेल शांतिकायेन भरलेलो, मोगान भरलेलो आनी सगल्यांक येवकार दिता पळय तसलो काळजान येवकार दिवंक लागता तसलो मनीस आसलो. हें तो पाद्री जातकूच शिकोवंक ना. जशें पयलें सांगलां तुमकां, मांयच्या सांगाता तो शिकला. मांय भुरग्यांक येवकार दिताली, एकठांय करताली, शिकयताली. तिच्या सांगाताच तोच भुरग्यांक दुसरीं भुरगीं ताची बरोबरची व्हडलीं वो धाकटीं येतालीं. तांकां शिकोवंक लागलो, येवकार दिवंक लागलो, भिवंक लागलो मांयचे भाशेन. मांयक वचा तो तेंच करूंक लागलो. आनी हेच तेचे गूण, आवयचे गूण त्याच्या जिवितांत सदांच मोरोसूर उरले. निमाणो तो जायतीं वर्सां वावर केल्या उपरांत रासोळ शिमिनारीन ओत्मीक गुरू कसो ते ब्रादर शिकताले थंय तांचो आसलो. शिमिनारीस पाद्री जावंक येताले तांचो. ते जायते मागीर ताचो बुडास कोत्ताले मेल्या उपरांत, व्हडले पाद्री जाल्या उपरांत. आनी थंय जायते फावट जायतो लोक कोणूय येयलो जाल्यार कितें मागूंक गरीब आसा तो ताच्या बोल्सान कांय ना जाल्यार खंयच्याय पाद्री लागीं वेतालो आनी मागतालो थोडे पयशे आनी दितालो. कित्याक ताचे लागीं कांयच आसनासलें चडशें. मागीर ते एकठांय करून ताका दितालो. शिमिनारीन सादी एक फावट ताच्या भावान घरासान चीट बरयली ताका, आग्नेल जाता जाल्यार थोडो म्हाकाय मातसो आदार दिया, गरज आसा ह्या दिसांनी. तो ताका चीट बरयता, बाबा म्हज्या सॉरी, म्हजे लागीं कांयच ना आतां तुका धाडूंक, माफी मागता. ल्हान चीट हे भाशेन बरोवन आपल्या बाबाक तो शांत करता. मोगाळ भयणान बाबानू, हो आमचो पाद्रागनेल
मोगान बोल्लोलो येवकार दिवपी सगल्यांक खुशालकायेन सगल्यांक वेंगोवपी आनी देवाचें बक्षणें तांकां सगल्यांक मोगान आपुरबायेन दिवपी मोगाळ भयणान बाबानू आमी पाद रागनालीची देख घेवन जें पाद रागनेल आमकां शिकयता आमचे लागीं मागता आयज आमी नोवेनान येता आयज 5व्या नोवेंताचें जायतो लोक नियाळ कोता आयकोता देवाचें उतर पोत्तून बेता मागणी करून पाद्रण्या लागीं जायत्यो मिलाग्री ज्यो जाल्यात जातात आनी आमकांय जायतें मेवलां आसतलें त्या पासत आमी पाद रागनेलाची मागूंक येता जायते उपकार आनी पाद रागनेल कोणाकूच दिन आसतना रावना फकत आमी बावार्थान मागूंक जाय बावार्थूर आमचो गोट आसत बावार्थान आमकां आमी मागोत जाल्यार पाद रागनेल जरूर आमकां दिताच जायते जाण ऑफिसान येतात भुरगें ना म्हणून मागूंक येतात फादर माग आमचे पासत भुरगें ना हांव हेंच सांगता ताका बावार्थान मागात खरो बावार्थ दवरात पाद रागनेलाचेर आनी मागशे जाल्यार जरूर तुमकां बावार्थ आसत जाल्यार पाद रागनेल देवा लागीं मागून तुमकां फावो करतलो अशें जायत्या जाणांक तो दिता उपकार मागतात पळय तांकां 20 वर्सांनी लग्न जाल्या उपरांत एक वस्तुरेक मेंगलोरच्या गांवांची तिका भुरगो जाल्लो तिका ताणें तशेंच नांव दिलें आग्नेल म्हणून आनी थोडीं वर्सां फाटीं हांव थंय आसलो आमचे सेमिनारीचो रेक्टर कसो थंय 4 वर्सां त्याच वर्सांनी तो लग्न जालो ताची आवय म्हाका सांगूंक आयली फादर प्लीज काम म्हज्या पुताचे लग्न आसा ताचे थंय लग्नाक येवन तूं हाजीर जा आनी ताचेर तुजो पाद रागनेलाच्या नांवान आशिर्वाद घाल म्हूण मोगाळ भयणान बाबानू वच तिचो निमणो पासून तिचो बावार्थ आसो पाद रागनेलाचेर आमी सगळीं हांगासर आयल्या जरूर सगल्यांक आमकां कसली ना कसली गरज आसतलीच बावार्थानूच पाद रागनेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागुया आनी पयलें मागुया पाद रागनेल पूण आमकां गोट बावार्थ दी म्हूण आनी बावार्थ आमचो गोट आसत जाल्यार देवा लागीं पाद रागनेला वरवीं आमी जें मागता आमकां जरूर फावो जातलें होच बावार्थ पाद रागनेलाकूच फुडें घालून जेजू लागीं मागुया सगळीं उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी बावार्थानूच पाद रागनेलाच्या हातांत घालून देवा लागीं धाडुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मान्यवंत आग्नेलाची जिविताची देख घेवन ताचे सारके उदार मनाचे भेदभाव करिनासतना सगल्यांक येवकार दितले आनी सगळ्यां पासत वावुरतेले फुडारी ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बापा मान्यवंत आग्नेला भाशेन आमी सगळीं हास्त्या तोंडाची आनी उदार मनाची जावंक आनी दुसऱ्यांक येवकार दिवंक आमच्या काळजाची दारां सदांच उक्तीं दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बापा आमच्या देशाचे शांतिकाये आनी उदरगती पासत मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत आसलोलो वेगळो तराचे बांदपास मोडून उडोवंक निस्वार्थी मनान आपले पोरजेचे बरेपण पळोवन आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक
वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. गरजेवंतां आनी समाजान भायरोलेल्या पासत मागुया. आमी आमच्या उक्त्या काळजान तांकां मानून घेवंक गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवन देवाच्या मोगाची हातयारां जावंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. मान्यवोन आग्नेला पोरी आमी मोगाचे आनी शांतीच्या मार्गार चलोवंक आनी मान्यवोन आग्नेलाचो सांत कोरोनाचो प्रोसेस आमच्या मागण्यांनी बेगीनूच संपूर्णायेक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. सुर्गेच्या बापा, आमी थोडीच मागणी तुज्या हातांत घातल्यान तीच मानून घे आनी बाबार्थान बोलली आमची मागणी जावं हेंच आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोगाळ भुयणाने बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा, तुका उलो मागतोल्याचें मागणी आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कोत्ता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर. अनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगावर वळी सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूंक आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबीं आसूं. तुमची सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. वयवसें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय, वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय, पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाखाणूक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोसेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. एसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापार्ताचो गुट परगोटुया. Sumia Jesu ami odokata ani ekashi lebieta title pavi tuoi bovan Jesu ami tuje moron परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयो जुजे बागयो धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून जेजूनूच जे आमकां मागणें शिकयलां हेंच मागणें बाबार्थान कोतकोत्यान आनी मोगान म्हणून सुर्गेच्या बापाक उबारुया. सगळीं बारबोर सोकासायेन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां पडूंक दिवं नाका निबार. सर्वेस्परा सुवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचेर जोडटी आनी खास चाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आयज आमी सगळीं खोशे मनान आयल्या. ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर तुमचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Moja Jona Angeya
कुडीभर आमी दोळे धांपून जेजूशी आमी उलोवया. उबे रावया. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच हुंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें. आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक एका एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर. ही आमी मागतां आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. कांय कळवण्यो ह्या मिसा उपरांत पिडेस्तांचेर मागणें आसतलें इगोर्जेंत. एक नवी सीडी मानेवंत आग्नेलाचेर काडल्या. पाद आग्नेल आमचे इश्टा म्हणून ऑडियो सीडी वायस पोस्टुलेशन खात्यान ही काडल्या. ती बँड स्टँडांक विक्रेक आसा. आमच्या पिलारचे संस्थेन पाद्री जातेल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान विक्रेक मेळटात. नोव्हेंबराचे 17 सकाळचे 10:30 मीस पिडेवंतां खातीर पवित्र साक्रामेंताची भोजणी आसतली, पवित्र तेलाची माखणी आसतली आनी डेलिव्हरन्स आसतलें. दोनपारच्या सुमार 12 हें मीस सोंपतलें. मुखेल यादनीक पाद्री कायतान दोरात पाद्विगार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ पिडेवंतां खातीर चलयतलो. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत त्याच राती नोव्हेंबराचे 17 हांगासर ह्या माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचें 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हे विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस आनी मॅरी हांचो पंगड. यात आनी मागात. त्या विजिलाक मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत. टोनी डायस पोंडातावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन सांगता. 1.5 वर्स पयलें हांव जेवणाक बसलोलो आसतना म्हाका कितें तरी जालें आनी हांव सकला पडलो. दोतोराक दाखयल्या उपरांत स्कॅनिंग करूंक लायलें. गोमून आयलें की काळजाक 4 बुराक आसात म्हूण. हांव सिदीदा भायर पडलो आनी टॉयलेट करतना रगत व्हांवतालें. दोतोरान म्हाका 2च वरां दिलेलीं आनी दोतोरान म्हज्या बायलेक सांगलें की तुमच्या देवाक तुमी उलो मारात म्हूण. तेन्ना म्हजे बायलेन भावार्थान मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवा लागीं मागलें म्हाका बरो कर म्हूण आनी बरो जालो जाल्यार हांव तुजो उपकार परगट करतली म्हूण. आनी अजाप म्हटल्यार त्याच दिसाक हांव बरो जावन सिंधीदान आयलो. हांव सामको बरो आसा. आनी त्याच दिसा म्हाका डिस्चार्ज पर्यंत केलो आनी दोतोरान म्हाका कांयच वखदां पर्यंत फुडें घेवंक दिवंक ना. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच सांत जावंक मागतां. प्रिय भाव भयणांनो, आमी आतां सगळीं उबी रावन आमी हांगासर मागूंक आयिल्ले उपकार देवा फुडें आमी मांडुया. आनी स्क्रिनर आसा म्हजे दोनी बाजूनी हें मागणें तुमी सांगता म्हजे बरोबर व्हडल्या ताळ्यान म्हणचें, कित्याक ह्या मागण्यांत तुमी तुमचे उपकार फुडें घालतात वो दुसऱ्यांनी तुमकां मागूंक लायला तांच्यो गरजो आमी फुडें घालतात. सगळीं सांगता व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोद बरी जिवितान
भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो आतां मांडात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता हांव. मानेवंत आग्नेलाक आतां भाग्यवंताचो मान मेळूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हें मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून शेवटाच्या आशिर्वादाक आमची मान बागवया. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसू, सोरपोत वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे स्वर्गीचो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.